भोमा रस्ते रुंद करपाक पडटले। ह्या महामार्गार अपघातांचे सत्र वाडत आसा। सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान हांगासर आशिल्ल्या गाडयांचे पुनर्वसन जावपाक जाय। ह्या विशीं बसून उलोवन उपाय काडचो पडटलो। लोकांचे हित पळोवप म्हत्वाचे म्हण मंत्री गावडे उलयला। आरडेक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। जो 2 एक्सिडेंट कंटिन्युअसली जाले, एक तो कुंडेप जाल्लो आसा आणि दुसरो जो आसा जो आमचो भोमा जाल्लो आसा। एक्चुअली भोमा नॉर्मली तशे एक्सिडेंट तशें कांय जायना। आता ह्या सगळ्या गोष्टीचेर तोडगो काडपा खातीर ऑलरेडी नॅशनल हायवे जे आसा तांचे अलायनमेंट अजून सुरू आसा। कळ्ळें? म्हाका दिसता जे वेळाचेर हायवे जातलो त्या वेळाचेर हो सगळो विशय सुट्टलो अशें दिसता। बट ह्या संदर्भान आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री कुणयचो जो विषय जो आसा तो खूब गंभीर आसा आणि ह्या संदर्भान हांवें बरेच पयलू सुद्धा हांव सातत्यान फ्रिक्वेंटली काम करता, त्याचे एक्सपान्शन आमी करपाचें ठरलेलें आसा। बट कशें आसा त्यांनी थंय एक टोटल स्टीप स्लोप आसा आणि फास्ट आयले म्हणल्यार गाडी स्किड जावन ते मुखार थंय येतात। दुसरी गोष्ट कशें आसा पयलूचे आमचे आदले ते पारंपारीक गाडे जे असतात आणि ते गाडे तेंच्यान थंय घातिल्ले असतात। म्हाका खबर ना आता रिस्क जर आसा जाल्यार हे गाडे सुद्धा आता खंय शिफ्ट करपाचे, तांकां रिहॅबिलिट कशें करपाचे ते सुद्धा हांव नॅशनल हायवे कडेन आज उलयलेलो आसा। बट आता इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट जे कोण गाडे चलयतात किंवा ते दुकान चलयतात पण तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। आता जीव सांबाळपाचो, कारण एक्सिडेंट हे जे जातात ते आता कोण पर्पजली कोण एक्सिडेंट करना। आता ती गाडी पयर ती पडली, तातूंतलो एक विक्टीमूय जाल्लो आसा, एक एक्सपायरूय जाल्लो आसा ऑन द स्पॉट ते दुसरे दिसा। ह्या संदर्भान खुबश्यो काही गोष्टी आता चालू आसात। एक नजर म्हाका दिसता ह्या सगळो प्रोसेस कंप्लीट करपा खातीर म्हाका दिसता कमीत कमी 1.5 वर्स तर लागतले। आणि हो जो विषय जो आसा नॅशनल हायवे म्हणजे तो एंटायर भोम आणि कुडे जो स्ट्रेच जो आसा तो स्ट्रेचाचेर तोडगो काडपा खातीर हांवूय खूब सिरियसली आसा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन हांवें पर स्पेशल मिटींग घेतिल्ली आसा। वी हॅव डिस्कस्ड लॉट ऑन दीस आनी तांकां हांवें सांगिल्लें आसा। एक गोष्ट हांवें परत सांगता, बरेचशे आमचे नॅशनल हायवे जे आसात ते विदाउट एक्सपिरियन्स हे इंजिनियर सुद्धा त्याचे प्लॅनिंग करतात। कारण लोकांक स्टेक होल्डर्सांक किंवा रायडर्स जे आसात किंवा गाडी चलोवन पळोवपाक जाय कितली भायर वयतली कितें आसा हो सुद्धा खूब काही 2 कडेन अशें आसा की ऑलरेडी पूल जाल्ले आसात। फॉर एक्झाम्पल आमचो ढवळी जो बायपास जो आसा आमच्या कवळे बायपासाचेर म्हणजे तो थंय अशे भरपूर गाडयो वयल्यान सकयल पडटाल्यो, तोय विशय आता स्पीड ब्रेकर घातिल्ले आसात पण तो सारको जायना। त्या दृष्टिकोनांतल्यान आम्ही परत आमकां अलायनमेंट दाखय हो सगळ्यो काही गोष्टी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक हांवें सांगिल्ले आसात। कारण हांवूय इंजिनियर आसा, आमकांय सगळे काही गोष्टी ज्ञान आसा। त्या संदर्भान आमी बसोया आणि बरो अलायनमेंट करूया हे ताका सांगिल्लें आसा। पळोवपाक जर एंटायर आमी स्ट्रेचाक जर पळयलें न्ही जाल्यार ऑलमोस्ट 90-100 गाडी आसा अप टू भोमा टू बाणस्तारी पूल टू दॅट फर्मागुडी आमचो GVM's कॉलेज। ऑल आर इलिगल सर ते इलिगल म्हणल्यार ते मुवेबल गाडी, तांकां लायसन कशें दिल्लें आसा, तांकां मुवेबल म्हणून गाडी दिला। पण आज तांकां सगळ्यांच ते तशेंच ते घेवन रावल्या न्ही। शेवट कशें आसा न्ही, सरकार काय हांकां नोकरी दिवपाक शकना। इट इज बट सेफ आसपाक जाय हो विशय। पूण खंयचे गाडी खूब डेंजर झोनान आसा ते कुणय जे आसा पळय न्ही, बाकीकडे भोमा सुद्धा तसे व्हडले एक्सिडेंट तसे अजून पर्यंत तसे काय मेजर तशें काय ना। कुणय ते कितें जाता गाडी वयल्यान पडटा आणि ढाम करून ते सगळे काही गोष्टी जाता। रिअलायनमेंट करतले जेन्ना 60 मिटर्स विडथाचो रस्तो तांकां मागीर खंय रिहॅबिलिट करपाचें। हांवें एक गोष्ट हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात नॅशनल हायवेच्या ऑथॉरिटी की आमकां खंयच्याच तरेच्या कोणाकूच पोटार मारपाक नाका, तांकां सांबाळून दवरून किंवा तांकां दुसरे एक्सपान्शन आमी जेन्ना करता त्या वेळाचेर तांकां खंय तरी सांबाळून करून तांकां उदरनिर्वाह करपा खातीर आडोवपाक जायना। कारण ते कोण गाडेकार कोण आहा, व्हेजिटेबल्स जे आसात, शेतकार आहात, त्यांच्यानी गाड्या घातिल्ले आसात, सिजनल भाजी विकतात आणि ही एक फॅसिलिटी लोकां खातीर उपलब्ध करून मेळटा असो विशय आहा। पळय एक गोष्ट सरकाराचें धोरण कशें आसा न्ही की कोणाकूच त्रास करून कोणाच्या घरा वयल्यान बुलडोजर पडून कोणाक बेघर करपाचें ना। फक्त कशें आसा ऑप्शन ना जाल्यार मागीर कितें ऑप्शन ना। पूण एखाद्या वेळ कितें आसा फाल्यां सगळ्या सरकारान अशें काही गोष्टी तांगेर घरां जर गेलीं अशें धरुया पण गव्हर्नमेंट विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक केअर ऑफ देम। दे आर गोइंग टू बी अलॉटेड अ प्लॉट किंवा तांकां खंय तरी घर बांदपा खातीर आदार करतलोच न्ही रे हो विशय आहा। आनी माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें करपाकूच जाय।
जी लिगल जी घरां जी ऑलरेडी लागिल्ली आसा तांकां करतले. जसं आता ओल्ड गो कशें घर वडयलें तांकां प्लॉट दिल्लो आहा, तांकांय आदार केल्लो आहा, कोर्टान तांगेले पयशे डेपॉझिट केल्ले आहा, सगळ्यो काही गोष्टी आहा.